सोडजना रे सोडजना, सोडजना रे सोडजना, जिंकू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू. हांव म्हणटा तुका इतली कापोस्ताद आसा, तू येवन दाखय हिंगा. तोय बसून स्टेटमेंट दिला का? दोंगराश काजू भेटता पळय न्हू, ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा. शेतान जे शेतां रोयता आसून ती कुद्यो बीन अजून हातीन आसा. तू येवन दाखय पयली ना. गोंय सध्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक लागून पेटला. हातूंतलोच एक सध्या तापिल्लो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार कलम 39A. ह्या कलमा आड पाळे शिरदोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी खर विरोध केला. जो मेरेन सांत आंद्रे मतदारसंघात प्रस्तावित झोन बदल रद्द जायना तो मेरेन आमरण उपोशणाक बसपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान केला. मजगती आयतारा आझाद मैदानाचेर वातावरण बरेच गरम जाले. गोंयकारांनी तशेंच विरोधकांनी सध्याच्या सरकाराक धारेर धरले. आमच्या जाग्याचे आदीच कुडके केला, आनीक कितले फावटी करतले. आमचे 500 सोंपला. जो मेरेन 39A कलम स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी ओगीर रावचे ना. गोंयकार हट्टाक पेटला. दोंगरार पीक पिकतात ते आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ले. आता सरकार सगळे नाशाडी करतात. हे अशेंच चलत रावल्यार आमी वचपाचे खंय? आमच्या फुडले पिळगेन खावप कितें? कापास्ताद आसा जाल्यार मंत्री राणेन हांगा येवचो. मंत्र्यान गोंयकारा कडेन खेळचे न्हू अशें म्हणत विरोधकांनी तशेंच गोंयकारांनी थेट शिटकावणी दिल्या. जाल्यार सरकाराक मनीसपण ना, गांवचे शहर करपाक लागला ते सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार. रामा काणकोणकाराक मारलो, आमदाराक फरफरीत हाडलो. आमदाराक अशें जाल्यार गोंयकारांक कितें? त्या पुलिसांचेर कारवाय जाल्लीच जाय, गोंयकारांची एकमतान मागणी. आम्ही आसाची कोण फुटन 4 बडे पासून जापून आम्ही मनशा दुकुरा न्हू. आम्ही या कटॉल करपाचे जर सांगा तुम्ही या करप त्यांनी किती सांगलं त्यांनी ऐकायचे का ना ऐकायचे. अँटी डेमोक्रेटिक आणि ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय. पयलीं इन्क्वायरी अशें जर MLA च्या हात घालूंक लागलो जाल्यार तेजेर कितें तरी लॉ आसपाक जाय चलना. सगळ्या लोकांनी उठूंक जाय. लॉ आनी खंय उरलो. ब्रेकडावन ऑफ लॉ. दिस इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. अरे आमदाराक जर आमदार एक लोकशाहीचे पद्दतीन प्रोटेस्ट करता जर तो चुकता जाल्यार ताका सांगप कशें आसता. पुलीस मॅन्युअलार मेथड ते करूंक जावंक जाय. इश्यूज मे बी सेपरेट. पुलीस म्हणटा ते तांकां पर्सनल प्रोटेक्शन. ते लुटतात, ते जॉबाक नोकऱ्यो विकतात, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक तांकां चोरांक पुलीस प्रोटेक्ट करतात, चोरांक प्रोटेक्ट करतात. पहिले की एक एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाका दिन दहाडे रोळून मारलो. काल आमी पहिले एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाका पुलीस उबारून रोळून वयल्यान सकयल हाडून मारता. आमी हाचो निशेध करता. वी कंडेम द एक्ट ऑफ द पुलीस. आणि म्हाका दिसता हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार. लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यात. आमी हांगा आता हांव एकूच सरकाराक सांगूंक सोदता, आमचो जो डिमांड आसा जो मेरेन फुलफिल जायना, हे जे सर्वे नंबर आसा ते स्क्रॅप जायना. जो 39A सेक्शन तो स्क्रॅप जायना, तो मेरेन आम्ही पायकार उगी रावचे ना. मडगावच्या बाजारात घेऊन वयता आनी बोंड्यावयले सगळे घेऊन कांदा चुन्ना आनी 4 पयशे एकठांय करून भुरगे बाळाक पोसतात. तशेंच आमी पायकारां. आणि हे आता हे वेळी सगळे नाशार करून उडयले. आणि आमची भुरगीं बाळा कांदा चुन्ना म्हणून आशाता एक काज पळोवंक आशाता, एक निरो पिवपाक आशाता. कितें करपाचें आमी आतां? वचपाचें भुरगे बाळाक सांगा तुमी आमकां. आतां आयज 3 दीस जाले आमची जाणटी ऑपरेशन जाल्ली. हांव एक प्रेग्नेंट बायल, माझी माय फुल फॅमिली, आमचो गांवचो आख्खो लोक रातच्यो रावन दीस काडलेले आसा TCP. आता म्हाका सांग, सराक वयर सांगून झडझडी तुम्ही पावंड्या वयल्यान हितून हाडले, तिच्या मान तोकली आपटली. हाल्यार तेका कितें जालें कोण जबाबदार?
विश्वजीत हे तुका तू म्हणता न्हू तुझे 45,000 लोक असा आमका तुझ्या 70च्या लोकांक त्याच्याविषयी कांयच ना. तो आमची गोंयकारांची आणि तुमची झगडी लावंक सोदता. हांव म्हणटा तुका इतली कापस्ताद आसा तू येवन दाखय हिंगा. तोय बसून स्टेटमेंट दिनाका येवन दाखय. आमी पळयला ही नवदुर्गाचे रूप आमका गावात नवदुर्गाचे नाव दिल्ले आसा. आम्ही नवदुर्गाची रूपा तुका आम्ही सांगता हे बारीक लोकांक तू त्रास करता न्हू. तू येवन दाखय हिंगा पयली. आम्ही शेतान काम केल्ली लोक ही आमची जाणटी माझी माय अजून शेतान काम करता दोंगरार काम करता. तिंचे हात बेश्टे ना जी काती पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा. शेतान जे शेतान रोयता समजी कुद्यो बीन अजून हातीन आसा. तू येवन दाखय पयली ना. अजून बेडूक येता कसो तुका बेंटा तो पळय तू. जे कितें घडलां त्या विशीं हांव चडशें उलोवंक सोदिना कित्याक मनीसपण न्हू तें. जे भाशेन आमच्या जायत्या जाणांनी सांगलां तेन्ना देर वर बेटर वेज टू रिजॉल्व द इश्यूज आनी करूंक जातालें तें. पीपल हॅव फॉरगॉटन यू नो दॅट दे आर चोजन टू सर्व. दे थिंक दे आर चोजन टू रूल. तांकां दिसता ते वेचून काडलात तांकां फकत राज चलोवपाक. ते आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां. दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन. म्हज्या लागीं इतली शक्ती आसा म्हजो इतलें जातलें हाज्यान इतलें आडू येता पण आमचो गोंयचो लोक बापडे पळय त्यातूंच बुडलेलो आसा आनी रडटा. सगळे तुम्ही एकठांय रावत गोंय साल्वार जातले. आणि हांव विरेश बाबा बरोबर सद्दां आसतलो. कसलो आदार लागतो तेका जाय तो हांव तेज वांगडा फकत कोर्टान न्ही भायर पासून कितें जाय जाल्यार हांव सद्दां तेज वांगडा आसतलो. एज्युटेशन दाखयना लोकांचो एकवट जावन कितें करपाक जाता तें. सो लोकांचो एकवटान रावया. हे 39A स्क्रॅप करुया आनी ही कीड लागल्या ती आमी काबार करुया. हे झुमीन एकदम राखलेल्यो ह्यो आज ह्यो काबार जायत आहे. आज तरी समज आमी एकठांय जाले गोंय तरी सांबाळनाय जाल्यार आमी काबार जातले. आज पर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओढून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना. पूण ती हिम्मत न्ही विरेशाक ओढून हाडपाक आणि त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओढून हाडपाक सकयल ती हिम्मत नाही. तो भय आशिल्लो म्हणून विदेशाचो म्हणून ताका ओढून सकयल हाडलो. आणि तो उजो आज हांगा पेटला. हे भावनीक नाते दवरा. आणि हे समज भावनीक नाते सोंपले जाल्यार गोंयकार सोंपतलो गोंय सोंपतले आणि गोंय हे मागीर फुडल्या पिळगेक आमकां काय मेळपा ना. सो हांव परत तुका खरेंच तुमचे जे मन आसा आनी आमचे मन आनी काही एकजूट धरुया घट रावया हे झूज दिवया. आनी जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जे सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना. जीव वासू नासू. हांवें काल बसून जे म्हाका डॉक्टर मेळपाक येयल्ले तेंच्या बसून सांगला आनी तांकां धाडला. एकूच सांगून धाडला म्हाका कितें जालें नाजाल्यार ती म्हाका गव्हर्मेंटाची हें नाका. म्हाका आमचे मोसंडीन नेवरा गांवांत आमचे मोसंड आसा ते मोसंडीन लासल्यार पुरो. म्हाका नाका तुमचे. कित्याक सरकार जेन्ना जाय तेन्ना हांगा येना मेरे म्हणटकच येवन काय फायदो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.